कोलवाळेच्या तळावणी म्हापशेच्या वीज खात्याच्या कार्यालयात वाढिल्ल्या वीज बिलाआड निषेध करीत धडक मोर्चा वेलो. अचकीत बिला वाढिल्ल्यान नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या. तांच्या या प्रश्नाविशीं बेगोबेग चौकशी करून फावो ती सुटका मेळोवन दिवची अशी मागणी वीज खात्याच्या अभियंत्याकडेन तांणी केली. मजगतीं लोकांक कळना पूण विजेचें कन्झम्पशन वाढिल्ल्यान बिलां वाडून आयल्यात. देखून फुडली वीज बिलां 30 दिसांचीच येतली अशें आश्वासन अभियंतो हरीश रायकारान दिलें. लोकल म्हणजे आम्ही 10-15 हजार जोडपी म्हणजे आमच्याकडे जायना ही भरपाई 3-3-3.5 हजार बिला डे धाडटा तुम्ही तो टॅरिफ कॉल येता आमकां टॅरिफ 30 दिसाला लाय न्हू आमकां 30 दिसाला न्हू म्हयन्याक सॅलरी मेळटा 10 ते 12 हजार तुमची बिलां अशी येवंक लागली. लोकांनी तरी कितें करपाचें पेमेंट सोंपतलो का ते कट करून येताले मागीर ते बाबा हेजे कडेन तेजे कडेन कॉफरीतले पयशे काड आनी हेजे पयशे काड परत तांकां इंट्रस्ट फारीक करता. लोकांनी करपाचें कितें सर ही बिलां पळय फाटल्या 2 म्हयन्यां आमकां जुलयान बील येयलें तेन्ना म्हाज्या सारक्या मनशाक 16,000 बील येयलें म्हणजे म्हाका पयलीं 6-7 हजार येताले. आता कितें जाला ह्या आमी त्या म्हळ्यार एकदां चुकले म्हणून उगी रावले. सगळे लोक म्हणटाले आमी डिपार्टमेंटान या पण ह्या फावटी कितें जाला आतां हें दुसरें बील आमकां सेम तशेंच येयलें. आमी कितें म्हणटा तुमी जेन्ना जुलयान बील दिलें परत तुमी आतां ऑगस्टान दिलें आतां ऑगस्टान 55 डेज का 52 डेज दिवचे. तुम्ही जर हें बिलां जर आहा पळय ती जर सारकी एका म्हयन्यानूच जर दी जाल्यार आमचो जर तुमी टॅरिफ फाटल्यान वाडयता आमी घालता पळय वाडोवन स्लॅब तो सारको येतलो. आनी तुमी जर ही बिलां धाडटा जाल्यार तुमी जाल्यार टॅरिफ तरी कॅन्सल करता तो. जावं म्हयन्याक तुमी बील सारकें 30 डेजान बील आमकां धाडा म्हणजे आमकां तो स्लॅब वयलो आमकां भरचो पडचो ना. हर फावटी आमकां तुमी धाडटा बिलां आनी एकदां 3 म्हयन्याची बिलां येता 2.5 म्हयन्याची येता 2 म्हयन्याची येता. सो बिल जर म्हयन्यान जर येयलें जाल्यार आमकां बिल भरपाक बरें पडटलें आमच्या लोकांक. आमच्या लोक जे आहा ते 10,000 15,000 जोडपी आहा गरीब लोक आहा. तुमी घरा पळयले 2 रूम आहा पळय तेका डिटेज म्हणजे तेका 6,500 रुपया बिल येयला. पूण आमी फाटल्या बिलाक आमी रावले सगळ्या लोकांक रावले एक बिल चुकला आसतलें फुडले बिल गव्हर्मेंट बी येयला आसतलें येवंक शकता म्हणून सेम तुम्ही परतून 55 डेजचेच बिल धाडटात. आता 55 डेजाचे बिल 54 डेजाची बिल आम्ही 2-3 महिन्याची बिलां केन्ना धाडूना. बिल 45 डेजाची वयताली फाटल्या वाटी पेनल्टी पडटली लोकांक सो तेका लागून ती मागीर सरकारान फाटी घेतली. सो परत रिवायज बिलां येयली जवळ 21,000 बिलां आमकां रिवायज करची पडली. सो ती परत आमकां रिवायज दिवपाक मातसो टायम 10 दीस टायम त्याच्या खातीर पिरियड 54 डेज जाला. आता ह्या पुढे बिलां आमचो प्रयत्न चालू आसा 30 डेज करपाचे. ह्या फुडले बिल तुका येतले 13 जुलय ते 12 ऑगस्ट इतल्या पिरियडाचे बिल येतले. ते 30 दिसाचे बिल येतले. ह्या पुढे इतले हांव शुवर सांगू शकता. तुमचो एक हे जाय की बाबा फुडल्या म्हयन्याच्या तुमकां 1 तारखेकूच बिल येतले. तुमचे कडून आश्वासन जाय मिडियाच्या फुड्यान तुम्ही सांगा बाबा ना फाटी ना फुडें बिल टायमार तुमकां बाबा हे टायमारूच येतले. तुमच्या कडसून आमकां जाय फुडले बिल तुमकां 30 दिसाचेच येतले. 1 तारखेर येवचे ना मदीं येतले. मदीं म्हयन्याक पयलीं येतले. 1 तारीख आम्ही सगळी चालू जाता कोलवाडे पावता आमच्या तिकडे वयता 8-10 तारीख जाता. पूण बिल येताना म्हयन्याचे येतले. येताना महिन्याचे येतले. ह्या पुढे तिथं फाटी फुडें आनी उरचेत ना फुडल्या म्हयन्याचे तुम्ही आनी हे करचे ना. फुडल्या महिन्यात 30 परत मागीर ना. चौथीकडे ड्यू डेट आसतली मागीर भरपाची बिलाची पर युनिट मातशे तेका रेट्स वाडलेले आसता. आनी मार्च एप्रिल मे जून गरमेची जे असले ह्या वर्सा जुनाने तितलो पावस पडूंक नासलो ती म्हणून गरमी थोडी चड आसली. हेच जाली लोकांचे कन्झम्पशन वाडलेले आसता. लोकांक ते कळना. एसी चालू आसता म्हणजे इवन दनपारची बी एसी चालू आसता कन्झम्पशन चालू आसता. लोकांचे कन्झम्पशन वाडला आणि रेट्स वाडल्या तेच्या खातीर बिल मातशें सुबीत जालें. आयज आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आमचे जे कोलवाचे सज्जनगडान थंयसर आमी विजीट केली आमच्या ई कडेन. ताका सांगपाक कितें ही जी बिलां येयल्या ती फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं आमकां एक बिल येयलेलें ते अशेंच येयलेले 16,000 17,000 आनी सगळ्या लोकांक डबल बिलां येयलेली. ती डबल बिलां येयल्या कारणान आमी गरमी बी आमी उगी रावले. परतून ह्या म्हयन्यान आमकां बिल येयलें पण सेम तशेंच येयलें 16,000 मागीर सेम लागला की 16,000 15,000 कोणाक 4,000 येयले कोणाक 10,000 येयले. आनी जे आमचे लोक जे आहा ते 10-15 हजार लोक 1000 म्हयन्याक जोडपी आहा तांकां जर एक 6,000 7,000 बिल येयल्यार बाकीच्या भुरग्यांक खातले दितले कितें दितले. ताका लागून आमी एका जेईक आनी एक मेळपाक गेल्ले हांगासर तांकां आमी बरोवन लेटरूय दिल्लेले आहा जे तुमचे स्लॅब जो आहा तुमी आमकां कितें 2 म्हयन्याचे बिल धाडटा 2 म्हयन्यान बिलान कितें जाता स्लॅब वाडटा. एखादो आतां 500 जर आमचे युनिट जाले जाल्यार एका म्हयन्यान कितले जावंक शकता 250 युनिटाचेर आमकां जर धाडले जाल्यार आमकां स्लॅब कमी जावन तो बिल सारको कमी जाता. हे डायरेक्ट 2-2 म्हयन्याचेर धाडटा आनी तेतून तांचे फ्युअल चार्जीस म्हणा आनी कितें आहा भरपूर चार्जीस आहा ते आमचे लोक बेर करूंक शकना. जे लोक आमचे गरीब आहा पळय ते करूंक शकना. आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन आतां ह्यो पॉवर मिनिस्टर आहा पळय तो पगार घाल्ले कितें कर्मां करीत आसता. फाटल्या फावटी तेणीन अशेंच एक इशू केलो
लोकांनी रस्त्यार येयले तेन्ना ते कितें तरी पेनाल्टी कमी केली. कोणी केली? आमच्या चीफ मिनिस्टरान केली. हांव चीफ मिनिस्टराक मागता, आमचो सीएम जो आहा पळय तो हे काम करतलो म्हणून मागता. कित्याक न्हू, हे आतां जे आमचे लायटीची बिलां आयल्या ती लोकांचे आमी हांगले तांकां कमी करा म्हणजे कमी करचे ना म्हणटा ते, पूण तुमकां म्हयन्यान बील धाडटले म्हणटा ते. अशें खुबदां आमकां सांगून जाल्ले आहा तेंगेनी, पूण धाडचे ना. जर हे धाडिना जाल्यार फुडल्या फावटी आमी कंज्युमरांना खंय तरी कोर्टाचे आमी पायऱ्यो चडटले आनी हांकां कितें ते हे करतले.